नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उत्तराखंडाच्या भेटेर आशिल्ल्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची नैनितालच्या कुमाऊं विश्वविद्यालयाच्या पदवीदान सुवाळ्याक हजेरी. स्नातकांक केलें मार्गदर्शन. गोंया सयत 12 राज्यांतल्या मतदार पडताळणी कामाक आयच्यान जाली सुरवात. बूथ पावंड्यावेले अधिकारी घराघरांनी वचून मतदारांची करतले मेजणी. गोंयांतल्या मीन उद्देगा खातीर केंद्र सरकाराचे खास 400 कोटी रुपयांचे सहाय्य. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री आनी केंद्रीय मंत्र्यांचे मानल्यात उपकार. आनी राष्ट्रीय पावंड्यावेल्यान डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट कॅम्पेन जाल्या सुरू. पेन्शन धारकांक जिविताचो दाखलो मेळप जातले आतां सोंपें. आनी आतां खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड राज्याच्या तिसऱ्या आनी निमण्या दिसा आयज नैनितालांत वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो. तांणी नैनितालांतल्या नीम करोली बाबा आश्रमांतल्या नैनादेवी देवळांत वचून पुजा अर्चना केली. राष्ट्रा खातीर तांणी सुख समृद्धी आनी शांती मेळची अशी भावना उक्तायली. ह्या वेळार उत्तराखंडचे राज्यपाल गुरमीत सिंग हेवूय हजर आशिल्ले. त्या उपरांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी कुमाऊं विश्वविद्यालयाच्या 20व्या पदवीदान सुवाळ्यांत विद्यार्थ्यांक पदव्यो प्रदान केल्यो आनी उपरांत मार्गदर्शन लेगीत केलें. मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य क्षेत्रों में की तरह इस विश्वविद्यालय में भी स्कूल विद्यार्थियों और साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है. मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और आशीष देती हूँ. केवल बेटी नहीं, सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ. प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जीवन में खूब प्रगति करें और राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएं. आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है. लेकिन ये शिक्षा का अंत नहीं. मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए. 2047 मेरेन विकसित भारत ही मोख साधल्या उपरांत देशातल्या गरिबा सयत दरेक नागरिकांक सर्वोत्तम भलायकी सुविधा उपलब्ध जातली अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळें. केरळ भेटीर आशिल्ल्या तिरुअनंतपुरमांत श्री चित्रा तिरुमल आयुर्विज्ञान आनी प्रौद्योगिकी संस्थानांत आयोजीत केल्ले एके कार्यावळींत उपराष्ट्रपती उलयताले. राष्ट्राच्या उदरगती खातीर सजग नागरीक आसप गरजेचें आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. We all know we want to be the superpower by 2047, and our Prime Minister's clarion call to achieve the target of Viksit Bharat by 2047. Whether we can has gone. Now everybody started believing we will, and India is going to be a Viksit Bharat by 2047. That is all because of institutions like you. नवी दिल्लीत आयज ISGOIच्या 36व्या अधिवेशनाचे आयोजन केले. मुखेल सोयरे म्हणून नीती आयोगाचे CEO डॉ. BVR सुब्रमण्यम हांचे हस्तुकी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जाले. ह्या परिशदेत भारताच्या उदरगती खातीर AI म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता प्रणालीची भूमिका ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. डॉ. सुब्रमण्यम हांणी भारताच्या उदरगती खातीर भावी काळात कृत्रीम बुद्धिमत्ता प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान दितली अशें सांगलें. AI can help a district collector by giving predictive alerts about likelihood of floods or possible leakages in a welfare program, or an AI assistant can help a citizen navigate the difficulties in getting government services quite easily. This is not the future. Niti Aayog is itself piloting hundreds of such initiatives across the districts of India. In fact, Niti Aayog has a website which we have curated, which is one of the best places where we have
placed 200 such innovations happening across the country at the field level, using frontier technologies to deliver better services in education, healthcare, agriculture. So this is something that is staring at us, and this is the future. We cannot avoid it. मतदारांची पडताळणी म्हळ्यार SIR मोहिमेखाला बूथ पावण्यावेले अधिकारी आयच्यान घराघरांनी वचून मतदारांची मेजणी सुरू करतात. भारतीय वेंचणूक आयोगान आयच्यान मतदार वळेरीची विशेष फेर तपासणी कार्यावळीचो दुसरो पावणो आयच्यान सुरू केला. ह्या पावण्यार देशांतली 9 राज्यां आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचो आस्पाव आसा. सुमार 51 कोटी मतदारांची फेर तपासणी जातली असो अदमास आसा. ह्या पावण्याचेर गोंय सयत गुजरात, छत्तीसगड, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, अस्तंत बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान, निकोबार जुवे हांचो आस्पाव आसा. फेर तपासणीची प्रक्रिया 4 डिसेंबर मेरेन सुरू उरतली. 9 डिसेंबर दिसा मतदार वळेरीचो पयलो मसुदो जाहीर जातलो आणि 7 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा निमणी मतदार वळेरी घोषित जातली. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यावेले मतदान 6 नोव्हेंबर दिसा जावपाचे आसा. वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार आयज सांजे सोंपता. पयल्या पावण्यार 18 जिल्ह्यांतल्या 121 सुवातां खातीर मतदान जातले. वेंचणुके खातीर भारतीय वेंचणूक आयोग आनी पुलीस प्रशासनान पुराय तयारी केल्या. वेंचणूक प्रचारा खातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी बिहारात आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या उपक्रमा खाला बायलां मतदारां वांगडा संवाद साधलो. ते भायर भाजपाचे वडील फुडारी राजनाथ सिंग, भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी यादव, असरुद्दीन ओवैसी आणि हेर राजकीय फुडारी आपापल्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर सक्रिय आसात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. 1,41,00,000 जीविका दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. मुझे बताओ भाई, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू जी के बेटे कह रहे हैं ये 10,000 रुपया हम वापिस ले लेंगे. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. आप सभी का स्वागत है हमारे मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में. फ्रेंड्स, इस हफ्ते मस्ती की पाठशाला में जानेंगे कैसे दे बच्चों को संस्कार, वो छोटी वैल्यूज जो बनाती हैं बड़ा इंसान. सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सबसे पहली चीज जो अपने आचरण में लाइए वो है डिसिप्लिन. सुनेंगे दिलचस्प कहानी संस्कार की असली ताकत की. आपने इतना भारी थैला क्यों उठा रखा है? लाइए इसे मुझे दे दीजिए. और मिलेंगे 14 साल के म्यूजिकल प्रोडिजी विराट मोहन शर्मा से. दशरथ के ललन रउआ धन बानी. इस रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. मन तेरा मंदिर. दूरदर्शन आपके लिए लाया है माँ शेरावाली और उनके भक्त ध्यानु भगत की कहानी. फिल्म भक्ति में शक्ति. बोल भगत जय माता की. जय माता की. जय माता की. वो चाहे तो प्यासा मारे, चाहे तो प्यास बुझाए. माता के पुजारी होकर भूत प्रेतों की बातें करते हो. सिद्धि के मार्ग में जादूगर ध्यानु रुकावट डाल रहा है. आज मैं इसकी भक्ति के पाखंड को खंड खंड कर दूंगा. जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे दारा सिंह, योगिता बाली, रणधीर कपूर, ओम शिवपुरी. देखिए 70 के दशक की माइथोलॉजिकल फिल्म भक्ति में शक्ति. माँ तेरे दरबार. बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म भक्ति में शक्ति 5 नवंबर दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर. उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो. राज्यातली अनाधिकृत घरां नियमित करपा खातीर आतां मेरेन सरकारा कडेन 50,000 परस अदीक लोकांनी अर्ज दाखल केल्यात.
फुडल्या कांय दिसांत हो आंकडो वाडपाचो अदमास आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फुडल्या सप्तका सावन दरेक तालुक्यांतल्या उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयांत अर्ज स्विकारतले अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सत्तरीत आयोजीत केल्ल्या म्हजें घर येवजणेच्या एका कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले। म्हजें घर हें म्हजें कशें जालें? फक्त कायद्यान जर पळोवंक गेलें हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसलें म्हणजे घर म्हजें जायना। आतां नवें जो घर बांदता तो आपलो प्लॉट विकत घेतले तेडे सेल डीड आसतले, तो कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतलो, ताज्या उपरांत तो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतलो आनी हे सगळ्या डॉक्युमेंटाची फायल तेज्या कडेन आसतले तेन्ना तेजें घर हें म्हजें घर म्हणून तो हक्कान सांगूंक शकतलो। आनी तेकाच लागून ही योजना कित्याक आयली तें हांव मुद्दामून सांगता आनी कळपाक जाय आमकां। तुमी जर पळयशात 1961 गोंय स्वतंत्र जालें, आज 63 वर्सां पुराय जाली। गोंयांत लोक सुशेगाद रावत आशिल्ले, कोणाची कटकट नाशिल्ली। पण आतां थोडे जाण अशे तयार जाल्या की एकामेकाचेर केसी घालपाक लागल्या। शेजारी शेजाऱ्याचेर घालता, आपल्याच घरचो आपल्याचेर घालता आनी एखाद्याचें घर मोडपाक येता। राज्यांत 2 मिना खंड ब्लॉक कार्यान्वीत करपाची मोख साध्य केल्ले खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक 400 कोटी रुपया मंजूर केल्यात। 2025-2026 ह्या अर्थीक वर्साच्या भांडवली गुंतवणुकी खातीर राज्यांत विशेष सहाय्य येवजणे खाला गोंयाक ही अर्थीक मजत केंद्र सरकारान दिल्या। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांचे उपकार मानल्यात। गोंय सरकारान मिना ब्लॉकांची पावणी पारदर्शक पद्दतीन केल्ले खातीर केंद्र सरकारान हे खासा अर्थीक सहाय्य केल्ल्याचे आपल्या ट्विट संदेशात नमूद केला। मिना उद्देगा खातीर अदीक अर्थपुरवण जाल्ल्या कारणान रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती राज्यभरात जनजातीय गौरव वर्स म्हणून मनयले। 15 नोव्हेंबर 2024 ते 15 नोव्हेंबर 2025 ह्या वर्सभराच्या काळात त्या निमतान गोंयभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो अशी माहिती आदिवासी उदरगत मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या। पणजेत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेत तांणी वेगवेगळ्या कार्यावळींची माहिती दिली। बिरसा मुंडाची 150वी जयंती आणि त्यामुळे भारतभर विविध कार्यक्रम जे आसा सुरू आसा आनी ते करता आसतना की भगवान बिरसा मुंडा हे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यांतले एक महान अशें व्यक्तिमत्व। झारखंड राज्यामध्ये तातूंत जन्म जालो आनी तांचो जो इतिहास आसा तो जल जमीन आनी जंगल हे रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठें काम तांणी ब्रिटीश सत्तेच्या विरोधात तांणी केल्लें काम तांणी लोकां समोर येवचें आज म्हणजे आजच्या तरुणां समोर येवपाची गरज आसा आनी संपूर्ण देशा समोर येवपाची गरज आसा। कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आयज गोवा राज्य साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो कार्यभार स्वीकारला। हालींच तांची राज्य सरकारान GSIDCच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक केल्ली। आयज तांणी पणजेंतल्या GSIDCच्या कार्यालयांत वचून चेअरमॅन पदाचो कार्यभार घेतलो। मंडळाच्या अधिकारी आनी कर्मचारी हांणी आमदार लोबो हांकां येवकार दिलो। कार्यभार स्वीकारल्या उपरांत आमदार लोबो हांणी GSIDCचे वतीन राज्यांत सुरू आशिल्लीं कामां वेळेत पुराय करपाचेर आपलो भर आसतलो अशें सांगलें। महामंडळाचें उत्पन्न वाडचें हे खातीर लेगीत तांणी आपूण यत्न करतलो अशेंय म्हळें। Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has given me this responsibility as a chairman of GSIDC. I will work with the entire team of GSIDC, our MD Kadam and his entire team which is over here, all the general managers and the engineers, the chief architects, and see that the works which are in progress of construction of primary health centers, community health centers, our hospitals, GMC hospital and so many other works which are going on. We will complete them successfully and also take up new projects in
a lot of villages of Goa, and especially the remote villages of Goa, in the rural Goa, where infrastructure is required to be done. राज्यात येवपी देशी विदेशी पर्यटकांचे थळाव्या कांय लोकांकडल्यान गैरप्रकार घडटात ते चुकीचे आसा अशें स्पष्ट मत आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायलां. कसल्याच गजाली खातीर पर्यटका संदर्भात लोकांनी कायदो हातात घेवंक जायना अशें तांणी सांगलें. वागातोर हांगा एका क्लबात उत्तर प्रदेशांतल्या पर्यटकांक जाल्ल्या कथीत मारहाणीच्या संदर्भात खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक आमदार लोबो जाप दिताले. We had a meeting yesterday only with the police inspector of Anjuna police station. Delilah Lobo had a meeting. I was also present, and he's been told to call all the club owners, all the restaurant owners, all the guest house owners of Anjuna, Vagator, Shapora, and in his jurisdiction, whatever owners are there, to instruct them to tell all the staff, no matter how drunk the tourist is, do not touch them. No matter what is the situation, you can't touch them, you can't hit them. You can't hit the tourist. Tourists should be dealt properly. Like, you can't hit them even if they are getting violent, or if they are, some of them get overdrunk and try to create a ruckus. So we need to fall back and stop them from doing this, not hitting them back. हेर एका प्रश्नांचेर उलयतना आमदार मायकल लोबो हांणी कळंगूट पंचायतीचे नगरपालिकेत रुपांतर जावचें ना अशें मत उक्तायलें. Discussion in the panchayat was all about CRZ. So whether CRZ2 जावचो ओ न्हू पळय तो, जो पंचायतीन थाराव हाडलेलो, whether it is CRZ2, where a lot of locals who have built their existing houses turn into guest houses, will be out of CRZ later on. Also जावचे ओ न्हू. So urbanization हिंगा खंय येना. So Kalangut village panchayat and Kandolim village panchayat will remain as village panchayat only. It will not change into municipality. So लोकांचो विचार हो हा की हो municipality जातली काय, असो काय ना. It will not happen. म्युनिसिपॅलिटीचो स्टेटस ताका मेळचो ना, पंचायतूच उरतली, आनी तितून फायदो जातलो जे कोण 500 मिटरांनी रावता, CRZान रावता, तांकां मातसो फायदो जातलो की तेंचे जे गेस्ट हाऊस बांदला ते फाल्यां तांकां आतां म्हजें घर स्कीम आहा तितून रेग्युलरायज करूंक मेळटलें. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांचे हस्तुकी आयज मोपा पंचायत घराचे विधिवत उक्तावण जाले. ह्या वेळार सरपंच सुबोध महाले आनी हेर लोकप्रतिनिधी आनी अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रतिप्रमाण उक्तावण सुवाळो जालो उपरांत आमदार आल्लेकर हांचे हस्तुकी पंचायतीचे आदले सरपंच, पंच आनी गांवच्या उदरगती खातीर मोलादीक योगदान दिल्ल्या ग्रामस्थांचो भोवमान केलो. कार्यावळीत आमदार आल्लेकर हांणी संबोधीत केले. आयज आमी हांगासर बऱ्यान बरो एक फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ते पायपलायन जे आयज सगळ्यांक शेताक लागून उदक मेळटले, जे आयज बऱ्यान बरो तो प्रोजेक्ट आहा 4 crore 85 lakhs, आनी एका 2 वर्सां लागतली जे सगळो प्रोजेक्ट काबार जावपाक. जे आयज घरांनीत अशें दिसता कितें जे गांवांत हेच्या पयलीं खंयसर लक्षांत नासलेले, फकत ती आश्वासनां दिताले, फटींग आश्वासनां दिताले. आयज हांव आश्वासनां दिना, हांव काम करून दाखयता. ऑलरेडी काम कितें केल्लें पळय ते आयज ऑलरेडी सरपंचान तुमच्या कडेन डिक्लेअर केल्ले आसा, कशें आनी कितली कामां केल्ली आसा ती. अशीच म्हाजी कामां आसतली सगळ्या गांवांत, जे पेडण्यान खुबशीं कामां अजुनूय पेंडींग, ज्यो फायली आतां पास जाल्ल्यो आसात. आतां फुडें सगळीं कामां जातलीं पावसान. आनी अशेंच रोडूय बी जे आयज रोडान चडशे खड्डे पडलेले आसा ते हॉट मिक्स जातले. दिवचल तालुक्यांतल्या सारमानस जेटीचेर काल राती फेरीबोटींतल्यान गाडी भायर काडटना एका कार चालकाचो ताबो गेल्ल्यान न्हंयत पडली. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कार चालक वाटावलो. सारमानस पिळगांव ह्या मार्गाचेर धारबानोडा हे फेरीबोटींतल्यान चालक आपली गाडी रिव्हर्स गियरांतल्यान भायर काडटना हो अपघात जालो.
फेरीबोटीवेल्या खलाश्यांनी धाडस दाखोवन उदकांत उडी घेतली आणि चालकाक वाटायलो. ह्या घडणुकेची खबर थळाव्या लोकांनी संकश्ट निवारण पथकाक दिल्या उपरांत गाडी उदका भायर काडली. हे विशीं बचाव पंगडाचे उदय मांद्रेकार हांणी अदीक म्हायती दिली. दारमांचेर गाडी पडल्या फुडें सांगलें, उदकान गेल्या फुडें आमचे सांगिल्ल्या फुडें आमचो क्रू इमिजिएटली ते स्पॉटार पावले दारमांचेर आनी सगळ्यांनी मेळोन गाडयेक रोप घालून वयर काडपाची आमी ट्राय केली आनी लास्टाक हांगासल्या गांवच्या लोकांनी पासून हेल्प करून ती गाडी आमची रोप घालून आमी आमचे गाडयेन मोडून वयर काडून वयर दवरली हाडून. कॅज्युलिटी बी काय ना, गाडी घ्यायला बाकीचे तांकां भायर काडले. ड्रायव्हर एकटोच आसलो म्हणून सांगलें आमकां, तेज्या पयलीं आनी कोण खबर ना आमकां काय, पुलिशेक खबर आहा. गोंयांतल्यान राज्याभायर वचपी सोऱ्याचो सांठो गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव पंगडान काल हस्तगत केलो. फोंड्या उजगांवा केल्ले कारवायेंत पंगडान 750 मिलीलिटराच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो 510 काशी तशेंच 180 मिलीलिटराच्यो 148 काशी ह्या पंगडान ताब्यांत घेतल्यो. त्या भायर 2 ट्रक तशेंच 29 प्रकाराच्यो वेगवेगळ्यो नंबर प्लेटी ह्या कारवायेंत हस्तगत केल्या. ह्या प्रकारांत 4 जाणांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या. अदीक तपास सुरू आसा. हडफोडे हांगाच्या एका खाजगी हॉटेलात सुरू आशिल्ल्या फिडे विश्व करंड बुद्धीबळ सर्तीत काल सोमारा 2 रॅपीड डाव जिखून भारताचे ग्रँडमास्टर SL नारायणन आनी दीप्तयंत घोष हांणी दुसरे फेरयेत प्रवेश केलो जाल्यार अरण्य घोष हांणी लेगीत फुडली फेरी गाठली. फाटले 4 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या संवसारीक पावंड्यावेल्या फिडे विश्व करंड बुद्धीबळ सर्तीच्या सुवातेक आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भेट दिली. कांय खेळाडू वांगडा तांणी भासाभास केली. ही सर्त आयोजीत करपाची संद गोंयाक मेळ्ळी ती अभिमानाची गजाल आसा अशें सांगून मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयोजकांक परबीं भेटयली. So last 4 दिन से सभी प्लेयर्स डिफरेंट फ्रॉम द 82 कंट्रीज 206 प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं. उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. बहुत अच्छी तरह से टूर्नामेंट चल रहा है. आगे 27 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा. यहाँ पे आए सभी वॉलंटियर्स और सभी गेस्ट और प्लेयर्स, इनका गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस टूर्नामेंट विल बी सक्सेसफुल टूर्नामेंट और चेस की हिस्ट्री में भी इस फिडे वर्ल्ड 2025 का नाम रहेगा और गोवा की हिस्ट्री में भी when we have hosted the FIDE वर्ल्ड कप 2025 इसका नाम डेफिनेटली रहेगा. मैं सभी प्लेयर्स के लिए बेस्ट विशेस गोवा सरकार की तरफ से. बेळगावात राज्य सरकारा आड शेतकामत्यांनी महामार्ग आडावन आपले आंदोलन केले. उसाच्या दरात वाड करपाची मागणी ऊस शेतकामती करतात. दरेक टन उसा फाटल्यान ते 3,500 रुपया दर करपाची मागणी करतात. बेळगावा लागसारच्या चिकोडी वाठारांतूय राज्य सरकाराचे विरोध करपी आंदोलन खर जाले. जांबोटी राज्यमार्गार बंद करून निशेध उक्तावपी शेतकामती राज्य सरकाराचेर तिडक उक्तायतात. मजगती बागलकोट वाठारांतूय निदर्शनां सुरू आसात. शेतकामत्यांक भाजपानूय आपलो तेंको दिला. भाजपाचे राज्याध्यक्ष तशेंच आमदार BY विजयेंद्र हांणी बेळगावात चलपी ऊस शेतकामत्यांच्या आंदोलनात वांटो घेतला. ह्या आंदोलनाचो परिणाम गोंय बेळगांव महामार्गाचेरूय जाला. अमेरिकेत फाटल्या 1 म्हयन्यासावन सुरू आशिल्ल्या सरकारी शटडावनाचो विपरीत परिणाम आतां विमान येरादारीचेर दिसपाक लागला. अमेरिकेत सुरू जाल्ल्या शटडावनाक लागून अमेरिकेंतल्या विमानतळावेले कामकाज व्हडा प्रमाणात खंडीत जाला. ह्या सप्तकाच्या निमण्या आयतारा अमेरिकेंतल्या विमानतळावेल्यान येवपी आनी वचपी अशा सुमार 5,000 परस अदीक विमान उड्डाणांत कळाव जाल्ल्याची खबर आसा. ऑल इंडिया डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट कॅम्पेन 4.0 ह्या मोहिमेक आयच्यान सुरू जाल्या. ह्या मोहिमे खाला पेन्शनधारकांक डिजिटल प्रणालींतल्यान लायफ सर्टिफिकेट तयार करप सोंपें जातलें. पेन्शनधारकांक दर वर्सा जिविताचो दाखलो दिवचो पडटा. जाणट्या पेन्शनधारकांक ह्या डिजिटल लायफ सर्टिफिकेटीक प्रणालीचो बरो लाव जातलो असो विश्वास भारतीय लेखा निरीक्षक नयना मुखर्जी हांणी म्हायती दिली. इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए
जो नोडल मिनिस्ट्री है वो DOPP डिपार्टमेंट DOPPW है, लेकिन इसमें खाली टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ही नहीं, डिफेंस के लोग भी जुड़ेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी जुड़ेंगे। 19 इसमें बैंक्स भी जुड़ेंगे जो कि पेमेंट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का। इसके अलावा इसमें मेटी डिपार्टमेंट जो है वो भी जुड़ेगा, UIDAI भी जुड़ेगा। अगर मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो हमारे डिपार्टमेंट के 23,200 लोग नवंबर में ही उनका DO हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ पहले के भी होंगे, जैसे अक्टूबर वाले होंगे, सितंबर वाले होंगे, जो किसी वजह से नहीं कर पाए होंगे या जिनका किसी वजह से नहीं रजिस्टर हो पाया होगा, तो वो लोग भी आएंगे, वो इसमें आएंगे। तो मुझे लगता है 25,000 के आसपास तो सिर्फ टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लोग ही होंगे। और इसको करने के लिए हम लोग जो है 171 शहरों में कैंप्स भी लगा रहे हैं। 26/11च्या मुंबई आतंकवादी हल्ल्यात मुखेल आरोपी आशिल्ल्या अबू जुंदाल उर्फ जबीउद्दीन अन्सारी हाच्या आड सुरू आशिल्ल्या खटल्यात दिल्ली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयान भायर मारल्या। 2018 वर्सा खासा न्यायालयान ह्या खटल्याक स्थगिती दिल्ली, ताचेर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल जाल्ली। आयज ह्या याचिकेचेर सुनावणी जाल्या उपरांत न्यायमूर्ती RN लड्डा हांणी हो आदेश रद्द केला। 26 नोव्हेंबर 2008 ह्या दिसा पाकिस्तानाच्या दहशतवाद्यांनी मुंबईत केल्ल्या बॉम्ब हल्ल्यात 166 जाणांक मरण आयिल्ले, जाल्यार 300 परस अधिक लोक जखमी जाल्ले। अबू जुंदाल हाणें ह्या हल्ल्यात म्हत्वाची भूमिका आपणायिल्ली असो ताचे आड आरोप आसा। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। उत्तराखंडाच्या भेटेर आशिल्ल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची नैनितालाच्या कुमाऊं विश्वविद्यालयाच्या पदवीदान सुवाळ्याक हाजेरी, विद्यार्थ्यांक केलें मार्गदर्शन। गोंयांत सयत 12 राज्यांच्या मतदार पडताळणी कामाक आयच्यान जाली सुरवात। बूथ पावण्यावेले अधिकारी घराघरांनी वचून मतदारांची करतले मेजणी। गोंयांतल्या मीन उद्देगा खातीर केंद्र सरकाराचे खासा 400 कोटी रुपयांचे सहाय्य। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री आनी केंद्रीय मंत्र्यांचे मानल्यात उपकार। आनी राष्ट्रीय पावण्यावेल्यान डिजिटल लायफ सर्टिफिकेट कॅम्पेन जाल्या सुरू। पेन्शन धारकांक जिविताचो दाखलो मेळप जातलें आतां सोंपें। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।